काम करून तो विषय तडीक व्हेल्लो आसा. तर ह्या विशया संबंधी सुद्दां जो कितें ताजे उपाय काडपाक लागलो. हांव एक सुद्दां मनशा व्हरून आज फक्त तांकां प्रेस करून घेवपाक लोकांक आपयलें. अध्यक्ष आपयलो, सरपंच आपयलो. आता तुम्ही येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जेन्ना आयआयटी विषय मिटलो. हो विषय मिटलो. हो विषय मिटलो. प्रोजेक्ट जेन्ना हो विषय बेतोडेच्या रस्त्यांचेर कित्याक लक्ष घालीना? ऐकात ना बेतोडे कोर्टार येवपा खातीर जेन्ना रस्तो आसा, तो रस्तो इतलो तुम्ही येदो व्हडले प्रोजेक्ट जेन्ना प्रपोज करता ऐकय बाबा रे, ऐकय. हांव सांगता ऐकय तुका. कारण लक्षांत घे, बेतोडेचो रस्तो 1 किलोमीटर जो मेन रस्ता भितर सरता तो 2 किलोमीटर ऐकय तो रस्तो आनी आमगे शेवडे बाजारांतलो एक रस्तो. पावस एक्चुअली ताजें हॉटमिक्स काम सुरू जाल्लें. पावस मातसो बेगीन सुरू जाल्ल्या कारणान जवळ जवळ 15 मेक सुमार पावस सुरू जाला आनी त्यामुळे त्या रस्त्यार तितलेंच पोर्शनाचें डांबरीकरण करपाचें उरलां. एक जालें. दुसरें, फाटल्या म्हणजे 2024 एक वर्सा भितर म्हज्या फुल मतदारसंघात जवळ जवळ जे 50 पावणशे 100 ट्रान्सफॉर्मर सगळे अंडरग्रावंड केबलिंग करून घेतिल्लें आसा. 11 kV लायन आनी 30 kV लायन जवळ जवळ 300-350 कोटी खर्च करून हे फूल सगळें अंडरग्रावंड केबलिंग केल्लें आसा. आनी त्यामुळे आमकां आतां मुखार लक्षांत घेयात परत आनी एक केबलिंग करपाक जाय, तें म्हणल्यार LT लायन. ऑफकोर्स ताजे खातीर जवळ जवळ 500 कोटी खर्च जातले, पूण ते एकदम 500 कोटी म्हाका मेळचे नात. आनी म्हणून म्हजो एक थोडोसो प्रयत्न असो आसा की कण्णेवळ जो आसा थंयच्यान पंचायती पर्यंत ती LT लायन जमताली घालपाक पळोवपाची. पूण त्याच बरोबर लक्षांत घेयात, हे 3 रस्ते जे आसा पळय न्ही, म्हणजे शेवडे बाजारांतल्यान निरंकाल गंडा स्कुला कडेन, आमच्या कण्णेवळ साकून ते दाबाळ पुला कडेन अशी 21 कोटीची 3 टेंडर येयल्लीं आसात. हे टेंडर जे आसा पळय न्ही, तो नायर म्हणटा हांगसरलो ढवळेचो कॉन्ट्रॅक्ट ताका मेळिल्लो आसा. आनी शेवडे चोडच्यान टेंडर आसा पळय न्ही 7 कोटीचें, तें टेंडर तुका दुसरे कोण कॉन्ट्रॅक्टर पणजेचो ताका मेळिल्लो आसा बाकिया म्हणून. तर हे काम जे आसा पळय न्ही, वर्क ऑर्डर इश्यू जावन मुखार 1-2 म्हयन्या भितर सुरू जातलें. आज इतलो पावस पडटा, हे पावसान कितलेंय जरी काम बरी करपाक केलें आनी चितलें सुद्दां जावंक शकना. ह्या पावसा भितर डांबर घालूंक मेळटा सांगता म्हाका, सांगूंक मेळना. प्लॅनिंग आसपा जाय न्ही. प्लॅनिंग आयका तें प्लॅनिंग सगळें केल्लें आसपा जाय आनी प्लॅनिंगा तें सगळी प्लॅनिंगा प्रमाणे रेनी सीजन जावं जाय आशिल्लें. तें सगळे प्लॅनिंगा प्रमाणे काम जें आसा पळय न्ही, तें बरोबर एप्रिलांत मे म्हयन्यात सुरू केल्लें. पावस बेगीन येतलो पळय न्ही, तो बेगीन येतलो कळना, सोंपलो पडना. पावस म्हटल्यार जुना पयलीं जर जालें जाल्यार लोकांक हे त्रास भोगपाक नाशिल्ले. तूं आमदार जावन करून दाखय. ना आमदार जावन ही तुमची आन्सर. तुम्ही लोकांक आतां इतले दीस त्रास जाले, तुम्ही येयले ना जावं कोडारच्या लोकांक थंय आपले पीक सगळे कुसोवचे पडले आनी तुमी इतले दीस 1.5 म्हयनो हांगासर येयले ना आनी आयज तुमचे कडेन आन्सर दिवपाक दिनासतले म्हणून तुमी वयता. तुमी कित्याक कितें उलयतले ताका आमी आन्सर दिवपाक वाज दिना. मेळत तें उलयतले. प्रेसवाल्यान सुद्दां आपल्या जबाबदार सांबाळपाक जाय. बरें कशें